नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडता आणि दीप्ती काकोडकर लंच टाइम न्यूजाक सुरुवात करतात सविस्तर खबरां पयली पळोवया मुखेल खबरो। पर्यावरणाची राखण करपाक एनडीझेडाक दिवप तेको आदलो मंत्री पाशेकोचे आवाहन। एनडीझेडाक आमदार वेंझीचो विरोध बिल्डरांच्या हिता खातीर काय कितें मिकीन उपरासला प्रश्न। बाणावली बैलाच्या दर्या उपरांत एका बैलाक आयले दर्यांत बुडून मरण। पुलिसांनी दोगांचेर केले एफआयआर नोंद। आमदाराक सगळे आसा खबर तरी वाठारात चल्ला आपालिपाचो खेळ। सरपंच डिक्सनाचो सणसणीत आरोप। वास्को माटवे दाबोळी मुखेल रस्त्याचेर एका धांवते दुचाकीचेर कोसळ्ळें झाड। हे घडणुकीत जेटी सेडा वाठारांतल्या एका 62 वर्साच्या दादल्याक आयले मरण। कोट्यांनी रुपयांची बेतूल जेटी कोसळ्ळ्या। हाचेर सरकाराक येवपाक जाय जाग। प्रलंबीत आशिल्ल्या ट्रेनिंग हॉलाक दिवप प्राधान्य सांगता वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वा। गोंयांतल्या फक्त 25% सरकारी शाळांनी असा कार्यक्षम कंप्युटर सुविधा। केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान प्रसिद्ध केल्ल्या 2025-26च्या अहवाला वरवीं मेळ्ळ्या म्हायती। आणि मया वाठारात वाढला भटक्या गोरवांचो वावर। दीस रात रस्त्यार गोरवां बशिल्ल्यान येरादारी करप्यांच्यो जातात सरकशी। घडल्यात कितलेशेच अपघात। सरकारान गोरवांचो प्रश्न बेगोबेग लावचो तडीक लोकांची मागणी। आता खबरो विस्तारान। गोंयांत धिरयांचेर पुरायपणान बंदी आसा, मात कांय वाठारांनी अजून मेरेन ते उक्तेपणान चलत आशिल्ल्यान पुलिसांच्या कारवायेचेर प्रश्नचिन्ह उपरासपाक लागला। मंगळारा बाणावली बैलाच्या धिरया उपरांत सगळ्यांक हारून पळ काडिल्ल्या एका बैलाक दर्यांत बुडून दुखेस्त मरण आयिल्लें। ही गोमंतक टीव्हीच्या कॅमेऱ्यान बातमी मुखार हाडल्या उपरांत संबंधीत यंत्रणांक जाग आयली आणि 2 जाणांचेर एफआयआर दाखल केल्या। मजगतीं आमदाराक सगळे खबर आसा तरी वाठारात आपालिपाचो खेळ चल्ला असो सणसणीत आरोप सरपंच डिक्सन वाझान केला। पळयात। पयलीं तूं बैलान मारून मनीस मेलो, आतां बैल मेलो। तुगे बाणावल्या भितर हें चालू आहा, कितें म्हणपाक जाय तुका? कितें आसता मरे, सटन हांवें ते काल पेपराचेर जागलें आनी आमगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी हें जायत जाता। कोण रेड्यान शिंग मारून वता, काल रेड मेलो आनी इट इज एक दुखीची खबर। पूण इतकें जाता हिंगा फॉल्ट आहा आमगे इलेक्टेड रेप्रेझेंटेटीव, म्हणजे हांव डायरेक्ट सांगता एज अ MLA। कित्याक तुमी खबर आहा ही घेरा मेळटाय ती इट इज हायड एंड सीक। ते कोर्टाची ऑर्डर आहा, मागीर पुलीस आडायताय, पूण हे आमगेले इलेक्टेड रेप्रेझेंटेटीव आहाय न्हू ते तांकां एनकरेज करताय। कितें म्हणून फॉल्स प्रॉमीस दिताय। फॉल्स प्रॉमीस कितें हेज्या पयलीं लिगल करतले, असेंब्ली वतले, पार्लमेंटा वतले, हें जावपाक शकना। आनी आतां म्हाका दिसता आमगेले MLAन तेजेर उलोवपाक जाय। म्हाका दिसता तो सगळे आख्या गोंयां भोंवता, हें जाता तें जाता तें जाता, पूण म्हाका खबर ना हेजेर तो इश्यूचेर कांय उलयना। सो म्हाका खबर ना तेगे ती हेल्मेट ऑर्डर केल्ली ती अजून येयली ना जाल्यार, कित्याक तेणे पार म्हणलें रेड्या हेल्मेट घालपाक जाय म्हूण म्हाका दिसता। सो माय बॉटम लायन इज व्हेरी सिंपल। यू हॅव टू टेल बाबा हें तुगेलें काम जातलें तेका वो ना, बोथ इट इज इलिगल ऑर लिगल, बिकॉज यू हॅव टू टेल द फॅक्ट। तो सदां म्हणटल्यार आपण सारको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपणाक इलिगल कांय ना, आपण कांय इलिगल करना, आपणाक म्हणटे आतां हेजेर त्याने उलोवपाक जाय। एज अ MLA इन आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी लोक आमकांय जाता इतले इश्यू जाले तेगेले से कितें काय म्हूण इधर तो ताका सपोर्ट करता ओ सपोर्ट करना, ओ फाल्यां कितें जालें म्हणटा आपणाक खबर ना। कित्याक ताका गोंयां कितें जाती सगळी खबर आसता। तो म्हणटा आपण शेत पुरयलो ना, आपण दोंगरा बांदलो ना, आपण इलिगल करना। म्हाका ताका विचारपाक जाय ह्या इश्यूचेर तुगे कितें सही आहा। ओ तो म्हणटा तुमी घेर घाला, तुमी कांय भिनाका, ओ तुमी मागीर घेराचो कितें प्रॉब्लेम जालो म्हणटरी आपण म्हणटा आपण कांय खबर ना। सो आय एम डायरेक्टली चार्जिंग हिम द वे ही इज टेकिंग ओनरशीप ऑफ ऑल द थिंग्स वॉट इज हॅपनिंग इन गोवा। तो खंय नायट क्लब लेट चलल म्हणटा हें इलिगल म्हणटा तें इलिगल म्हणटा। हांव विचारता MLA वेंझी, why don't you come with a statement on this? Do you support this or you don't support this? This is my direct charge to him. कित्याक तो सारको म्हणटा आपण म्हणटा आय एम नेवर सपोर्ट इलिगॅलिटीज, आपण लिगल आहा तें करता, आपण केन्नाय कांय करना। सो हांव विचारता ते कडेन इतले आमचे इश्यू जाले। सी आय एम नॉट अगेन्स्ट धिऱ्यो, म्हाकाय धिऱ्यो लायक जाताय, पूण कितें जाता वेन समथींग इज रॉंग यू मस्ट नॉट एनकरेज दोज पीपल। त्या लोकांक तूं कितें करता रेडेकारा तूं भिनाका रे करे रे, पूण एश करून कितें जालें म्हणटरी सगळे धांवताय। सो हांव विचारता हे तरी खंय तरी आमगेले MLAन तेजेर एज अ ही शूड कम क्लियरली वॉट इज इज स्टँड।
काल दनपारां बाणावले पार्किंग लॉटाच्या मुखार जे शेत आशिल्लें थंय घेर जालें आनी ह्या घेराक जो रेडो व्हरलो तो रेडो धांवन बिचां भितर पावलो, दर्या भितर पावलो बाणावले आनी थंय तो बुडून मेलो. ह्या घडणुकेचें वृत्त जेन्ना गोमंतक टीव्हीन आउट केलें ताजे नंतर कोलवा पुलिसांक लेट उसरा जाग आयली आनी तांणी हाजेर कंप्लेन रजिस्टर केली. हे कंप्लेनी भितर तांणी 2 जाणांक एक्यूज म्हूण नोंद केल्ले आसा. तांची नांवां आसात एंथनियो फेर्नांडीस कोलवा आनी सलीम सेरावली अशे 2 जाणांक हांकां तांची नांवाचेर केस रजिस्टर केली. आनीक कोलवा PIन दिल्ली म्हायती प्रमाणे काल राती एंटनी जो आसा तो ताका हाडलो तांणी कोलवा पुलिसान, ताका अरेस्ट केल्ले आसा आनी आतां ताणें दिल्ली त्या म्हायती प्रमाणे सलीम म्हणटा तो हो येवपाचो आसा खंय. पुलिसांनी जेन्ना आमी पुलिसांक फोन केल्लो हे फोटो आमचे कडेन पावतकीर तेन्ना पुलिसांनी न्हयकार दिल्लो की आमच्या एरियाक कसली घेरां बिरां जायनात आनी ताजे नंतर तांणी एक्सेप्ट केलें की आमच्या एरियाक घेरां चालू आसात. आतांय बी PI अशें म्हणटा की घेरां सगळे गोंयाक चालू आसात, कोलवात न्ही जाल्यार सगळे गोंयाक चालू आसा अशें ताचें म्हणणें आसा. पूण ही घेरां एक हाजे पयलीं कोलवाक अशें घेरां जावन मनशाचो जीव गेल्लो आनी आतां एका बैलाचो जीव गेल्लो आसा. ही घेराचेर एक्चुअली बंदी आसा पूण ही बंद कित्याक जायनात. हाजेर कावेलीचे सरपंच डिक्सन वाझ हांणी प्रतिक्रिया दिवन सांगल्या की हे सगळे जे इलिगलिटीज बाणावल्याक चलतात त्या आमदाराच्या आशिर्वादान चलतात. हो आमदार बाकीचे सगळे जे प्रकरणां आसात ती बोब मारीत भोंवता गोंयाक, पूण ताजे कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर ताजो लक्ष ना. ताणें क्लियर कट सांगपाक जाय हे लिगल काय इलिगल आनी हाजेर ताजो स्टँड कितें आसतलो. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकानीकार. वास्को माटवे दाबोळी मुखेल रस्त्याचेर बुधवारा सकाळी एक दुखेस्त घडणूक घडली. रस्त्या कुशीक आशिल्लें एक मोठें झाड अचानक एका दादल्याचेर कोसळ्ळें. ह्या घडणुकेत जेटी सडा वाठारांतल्या 62 वर्साच्या फ्रांसिस्को न्यून्स ह्या दादल्याक आगताक मरण आयलें. तशेंच कांय वरां खातीर ट्रॅफिकूय जॅम जालें. मजगतीं गोंयांत ह्यान फुडें घोग्यांनी पावस पडपाचो आसा. कांय वाठारांनी अशींच धोक्याची झाडां अजूनय आसात. संबंधितांनी बेगोबेग लक्ष घालून हो प्रश्न तडीक लावचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. पळय आमकां 8 जाण 48 मिनटान कॉल येयला पणजे हेडक्वॉर्टर कंट्रोल रुमाच्यान की झाड पडला आनी एक मनीस ट्रॅप जाला. इमिजिएटली आमची वास्को फायर स्टेशन ड्युटी क्रू हांगा पावले. 8 जाण 35 मिनट 7 मिनटान आमी फास्ट टर्न आउट करून पावले आनी पावले उपरांत पयले जाल्यार तो ट्रॅप जाल्लो आहा. ही इज डायड ऑन द स्पॉट, कट जालो तेजेर पडलो आनी इमिजिएटली आमची स्टाफान उठून ताका उखलून एम्बुलन्सान घातलो आनी शिफ्ट केलो. आनी मागीर क्रेन आपयली आनी ट्रॅफीक खूब जाम आसलो. दोन्ही सायडीच्यान गाडी येवपाक वचपाक प्रॉब्लम जाल्लो. सो इमिजिएटली 1 वर तरी लागले फूल क्लियर करपाक. बुशीस आसले आनी उमले आसले पळोवपाक. ट्राय टू क्लियर द खंय एक्झॅक्टली खंय जाला इट इज नियर द सेंट एंटनी चॅपल रस्त्यार पुरीस आहा पळय थंय. एज कितली आसतली एज आयडेंटिफाय जावना. हिंगा आमी आतां तामसोड्यार चिकाली फुडसा कडेन आहाय सेंट एंटनी क्रॉसा कडेन आनी 8:30 सुमार एक झाड पडून एका मनशाचो जीव गेला. आनी हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस? जायते फावटी म्हणटाले पंचायत कांय करना. आमी एवरी इयर आतां 3 वर्सां जालीं आमी एवरी इयर डेंजरस ट्रीज आयडेंटिफाय करताय. तालाटी येता आनीक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट येता आनीक एवरी इयर आमी फायल करताय आनी फायलीन वचताय ते अजून एक्शन कांय जायना झाडांचेर. आतां दीस कम्स अंडर नॅशनल हायवेन रोड वायडनींग केले थोडी वर्सां फाटीं. हिल काटींग केलें आनी हिल काटींग करता आसतना जायते झाडां आहाय ती सारकी एजीचेर आहाय. जेन्ना पावस पडटा माती मोव जाता आनी सकयल पडटाय. आतां एक झाड पडला तेजे सायडीकूच एक झाड आसा मोठें तें पडलें जाल्यार आतां पडला तेजेकीन मोठें झाड आहा. बट हूज गोइंग टू टेक द एक्शन? वेन इन्स्पेक्शन इज डन द लिस्ट इज गिवन पूण एक्शन कांय जायना. म्हज्याच वॉर्डान हांवें कितले झाडाचे डेंजरस ट्रीज आहाय अदेक माड मेलोले आहाय ते पडटले केन्नाय कोणाचेर पूण कांय एक्शन जायना. आमी लिस्ट कोरयताय फकत ते लिस्ट तशेंच उरता. सो एवरी टायम दे से तुमकां आमी परमिशन दिताय पंचायत खात्राय. डज द पंचायत हॅव अथॉरिटी टू कट ट्रीज? सो हे जायती क्वेश्चन आहाय. हू इज टू बी ब्लेम्ड? एक जीव गेला हिंगा दूख जाता. आतां सकाळीसून ताका क्लियर केला आनी आतां ट्रॅफीक सुटला. म्हणटच मागता अथॉरिटी लागीं टेक दीस सिरियसली. खंयचेय जावं नॅशनल हायवे सायडीन चड ट्रॅफीक वयता ते सायडीन जंयसरूय रोडा सायडीन डेंजरस ट्री आहाय मातशें एक्शन घेवन प्रुनींग तरी कराय ना कट कराय. सारको डेंजरस जाल्यार कट कराय. आतां परत सांगता आतां जंय एक्सिडेंट जावन एक जीव गेला तेच्या सायडीनूच नेक्स्ट टू इट आनी एक डेंजरस ट्री मोठें झाड आहा. म्हाका दिसता आतां तरी दोळे उडया कित्याक ह्या स्ट्रेचर हे पयले फावटी मरण न्हू. सेंट जासिंतो आयलँडा पयलीं
आनी एक पाटी माड पडून एक बायलेची जीव गेल्लो. सो जायते इन्सिडंट जाले ह्या रोडाचेर. हिल काटींग केलां, हिल काटींग वर्टिकल हिल काटींग केलां आनी ताचे सायडीन सारकी हेचीर मोठी झाडां आहाय. आतां हिंगा भोंवल्यार हांव दाखोवपाक शकता कितलीं झाडां. सो वी हॅव टू टेक एक्शन नाव बिफोर मोर लायफ्स आर लॉस्ट. आनी मागता कलेक्टरा लागीं आनी हुंयचे कन्सर्न अथॉरिटी जावं फॉरेस्ट जावं नॅशनल हायवे मातशें आयडेंटिफाय कराय लोकांचो जीव सांबाळे. वी हॅव टू डू समथींग. हातून पावस सुरू जाता थिंगा आनीकूय येवपाचो आहा पावस. म्हणटच आमी लेट अस गेट प्रिपेर्ड. आतांच एक्शन घेवन बेगीनूच ज्यो डेंजरस ट्रीज आहाय त्यो कातरून लोकांचो जीव सांबाळया. 100 कोटी परस चड रुपयांची बेतूल जेटी कोसळ्याचेर सरकाराक जाग घेवपाक जाय. 35 वर्सां परस चड तेंप जालो नुस्तेकार साळ न्हंयच्या तोंडार ट्रेनिंग वॉलाची वाट पळयतात. जाल्यार दुसऱ्या वटेनच्या प्रकल्पाचेर कोट्यांनी रुपया खर्च केले तो आतां कोसळ्ळा अशें वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वा सांगता. नुस्तेकारांच्या उदरनिर्वाहाची राखण करात, लोकांचे पयशे फुकट घालोव नाकात आनी प्रलंबीत आशिल्ल्या ट्रेनिंग हॉलाक प्राधान्य दियात अशें क्रूज सिल्वान मागलां. आयकात. रिपोर्ट आयकिल्लो ते 100 crores एस्टिमेट तेजो. आतां थिंगा ती फ्लोटींग जेट्टी बांदलेली 100 crores कित्याक लागून फकत तांकां एक्सेस इजी जावपाक रस्त्यान येवपाक पड म्हूण ते थिंग शॉर्टकट येवपाक 100 crores ते म्हणले. थिंगा तेमी एनवायरमेंट क्लियरन्स केल्लें डावटा. टॅक्निकल कितें तेमी एप्रुवल सोडून घेयलें वो ते सेंट्रला प्रोजेक्ट तांकां जाय तशें केलां. एक पासून म्हाका दिसना तांकां क्लियरन्स आहा म्हूण, लायसन्स आहाय म्हूण. तेजी एन्क्वायरी जावपाक जाय खरें आहाय काय थिंगा कोण ते डिझायन करतात तें सगळें थिंग कंडिशन चोयलें. कित्याक आमी जाणें आमगे ट्रेडिशनल फिशरमॅन जाणें ट्रॉलर झोन तो सामको डेंजर एरिया आहा. थिंगा तुमी जाणा आसतलो कितले वेव्स येताय, कितलो प्रेशर आसता थिंगा. सामको थिंगा तुफान जाता. कितले थिंगा ट्रॉलर्स पासून भितर बुडलो आहाय. आनी आमी सदां डिमांड करताले कितें तांकां सेफ्टी दियाय म्हूण. पण ट्रॉलर्स ओनरां ट्रॉलर ते काम भितर वर्कर्स काम करता तांकां सेफ्टी दिवपाक. पूण तांकां सेफ्टी दिनासतना हे ONGC तांकां VVIP कोण येताय तांकां फ्री एक्सेस 100 crores ते म्हूण तांकां दिताय. सो आमी डिमांड केलो तो ते लोकां पासो ते कोन्हे. हेजी आतां कोलॅप्स जाता तेजी इन्क्वायरी जावपाक जाय. तांकां लायसन्स आहाय काय न्हय. आतां 2021 कितें NGTन ऑर्डर दिली ते ट्रेनिंग हॉलाचें तुमी बांदाय पूण एनवायरमेंट क्लियरन्स घेयाय म्हूण. पूण आयज पासून कांयच फायल मूव जालो ना. पूण हेंचे रोखडे 5 दिसां भितर जाता. एनर्जी वीक जालो काय फाटाफाट तेंगे सगळे फायल पास जाले आनी ते तेंचे पासत तें काम केलें. सो लोकां पासत कांयच ना. थिंगा जरी तर हे आमचे आतां गव्हर्मेंटाक पळोवंक बरें थिंग कितली प्रेशर आहा तो, कितले थिंगा डेंजरस एरिया ती. कित्याक थिंग कोणाच्यान कंट्रोल करपाक जायना. आनी आमचे आतां ऑगस्टान ट्रॉलर्स ओनर्स ट्रॉलर आमगे भायर सकले लेबर्स येतले. एक ट्रॉलर म्हाका 20-30 जावन तरी तेजे वर्कर्स आसताय. तेंगे लायफ डेंजर हांगान. ते तूं जाणा आसता ते मावताक सामकें नॅरो तें भितर भितर वचपाक जायना थिंगा. आनी वयता आसतना जाय रिस्क घेवन ते वयताय. सो हेंचे पयलीं चिंतपाक जाय आसलें. हे 100 crores थिंग म्हणो परत म्हाका दिसता हेच तेन्ना आमचो एस्टिमेट ओन्ली 20 crores कितें आहलो ट्रेनिंग अजून बांदिला तेंचे अजून बांदलो ना. अजून पासून ते एनवायरमेंट क्लियरन्स घेवपाक मुखार वचना. आतां एसएम लास्ट 4.5 years इतले एसएम हांव जावं बाणाली MLA आमचो वेन्झी जावं दोगांयनी आमी कंटिन्युअस गेलो आहा हें ट्रेनिंग वॉल बांदाय म्हूण. पूण म्हाका दिसता कित्याक तेंचो प्लॅन आनी डिफरंट आहा. आमच्या फिशरमॅना हेल्प करपाक कांयच ना. सो आमकां ते सांगोय सो तेन्ना म्हाका तेंची मोती आहा की ट्रेनिंग वॉल बांदिची न्हू. हे फिशींग एक्टिविटी बंद पडल्यार पडो. पूण आमगे ONGC उरल्यार पुरो. ONGC कोण VVIP येताय तांकां बऱ्यो फॅसिलिटीज मेळ्ळ्यार पुरो लोकांक दाखोवपाक. आनी इतले पयशे वेस्ट कोताय ते वेस्ट जावन दी. ते तेंगे कांय वचना. गव्हर्मेंटाले आमले वयता ते पर्सनल कांय वचना ते. सो कितें पयशे मोटाय तेच फायदो जावपाक जाय. फायदो म्हणजे आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहा थिंगा फायदो जावपाक जाय. ही जेटी फ्लोटींग जेटी आयज ती कोलॅप्स जाल्या. तेजी इन्क्वायरी जावपाक जाय. तेजी क्लियरन्स सगळी मेळ्ळें. सगळी लायसन्स आहाय. सगळें ती वेदर कंडिशन कितें आहा तें कन्सिडर केल्ली. आतां कितले वरस जालो ना. वरस जालो ना काम केलें जाल्यार. फाटीं एनर्जी वीक जाल्लो. आतांच ती मोडली जाल्यार ते केलें कितें इतले पयशे म्हणून.
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान प्रसिद्ध केल्ल्या युनिफायड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशन प्लस 2025-26च्या अहवाला प्रमाण गोंयांतल्या फक्त 25.2% सरकारी शाळांनी शिकोवपा खातीर कार्यक्षम कंप्युटर सुविधा आसात. हे प्रमाण अनुदानित आणि खासगी शाळांच्या तुळनेत खूप कमी आशिल्ल्याचे कळून येता. अनुदानित शाळांनी हे प्रमाण 94.6% जाल्यार खासगी शाळांनी हे प्रमाण 92.3% आसा. तसेच फक्त 14.7% सरकारी शाळांनी डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट टीव्ही आणि व्हर्च्युअल क्लासरूम सुविधांसहित स्मार्ट क्लासरूम्स आसात. मये वाठारात भटक्या गोरवांचो प्रश्न वाढला. रातभर तर ही गोरवां वचत थंय रस्त्यांचेर भोंवतात. ह्या गोरवांक लागून येरादारीक आडमेळ जातना अपघात लेगीत घडत आसात. ह्या गोरवांक लागून अनर्थ घडचे पयलीं तांचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. मयेच्या वेगवेगळ्या वाठारात दिसान दीस भटक्या गोरवांचो प्रस्न गंभीर जायत आसा. केळबाय वाड्याचेर तर गोरवांचो प्रस्न सामको भयानक जाला. रात दीस गोरवां रस्त्यार भोंवतात. रातच्या वेळार रस्त्याचेर थपकल मारपी ही गोरवां येरादारीक आडमेळी थारता. तेच बरोबर ल्हान सान अपघातय घडटात. गोरवां लोकांचेर हल्लो लेगीत करतात खंय, अशी माहिती थळाव्यांनी दिल्या. आमच्या केळबा वाड्यार सकाळची जावं 3 लोक हांगा फक्त रस्त्यार गोरवां आसता. ह्या सरकारान जावं पंचायती ह्या गोरवांचो बंदोबस्त करूंक जायो. कित्याक लोक हांगा लोकांक पडटा, लोक रस्त्यार बसता. दुसरी गोश्ट हांगा देवळान वयता, लोकांक देवळान वचोंक गावना. 3 डेली गोरवां आसता जाल्यार गोशाळेन तर सरकारान काडून हे गोशाळेन सांगल्या व्हरून गोरवांक दिवची. आनी हांगाच लोकांक त्रास अशें जाता. 3 न्हू 30 गोरवां आसता. ही एक आनी अशी न्हू अशी 1500 गोरवां आसता. चबळ बसता आनी लोकांक त्रास जाता. रातभर आसता हे कितें आसता, हे रस्त्यार सदांच गोरवां आसता आनी तेजेर कोण हे कांय हे घेयना आनी तेजेर जबाबदार आसपाची लोकांक येणे जाण्याची सोय आसपाक जाय. म्हाका दिसता की ही गोरवां रात दीन आसता. लोकांक येवपाक बी सोय बरी जायना. गाडयो सगळ्यो ब्लॉक जाता आनी हांगा जाता तितके स्पीड घालपाची आनी लोकांक येणे जाण्याची बरें मागीर गाडी घालता. लोकांक क्रॉस जावपाक गोरवांक लागून एक्सिडेंट बी जाले आदी. गोरवां खातीर एक्सिडेंट जाता आनी लोकांक बरी सोय जायना. अशें सरकारान कितें तरी हेचो उपयोग करपाचो हें म्हाका खात्री आसा. अशें करपाक जाय. पयल्यान पयलीं हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता. कित्याक गव्हर्मेंटा कडेन मागता ही गोरवां आहा गोशाळेक तुमी कितके दिता, डोनेशन दितात आनी कितें दितात, तेन्ना ह्या गोरवांकारांकूय कितें तुमी डोनेशन दिवन ती आपल्या गोट्यान बांदची अशें हांव रिक्वेस्ट करता. कित्याक तर फाल्यां आमची भुरगीं भोंवता परत हांगा देवळा कडेन आमच्या भुरगीं हेका येता, लोक येता आनी ह्यान पयलीं असो इन्सिडंट जाल्यार गोरवान एकाक मारलेलो आहा. तेन्ना हांव सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता की तांकां तेंच्यांनी हेका जो मालक हा गोरवाचो तेणी ताका कितें हें दिवन पयशे दिवन आनी कितें दिवन ही त्याच्या गोट्यान तेणी बांदपाचे प्रयत्न करपाचो. ह्या रस्त्यार सबंद गोरवां आसतात न्हू, दिसता न्हू आतां सगळी रात दीस आसता. रात दीस आसता. लोकांक येणे जाण्याची सोय बरी जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत. कुचेरी म्हापशांत 2 नेण्ट्या चलयांचो विनयभंग केल्ल्या प्रकरणात म्हापसा पोलिसांनी एकल्याक अटक केल्या. दोगूय चलयो एका खासगी शाळेत शिकतात. ही घडणूक मंगळारा दनपारा घडली. हे विशीं चलयेच्या बापायन पुलिसांकडेन कागाळ केल्या उपरांत पुलिसांनी दुबाविताक अटक केली. दोपहर में मैं काम से घर पे आया तब वो दो लड़की थी. एक उसमें से एक लड़की मेरे पास आई दौड़ते हुए. उसको सुनने नहीं होता है, बोलने नहीं होता है. तो मेरे पास आके इशारे में बोली. बैड टच का सिग्नेचर भी मेरे को दिया उसने. तो मैं भाग के गया और उसकी मम्मी भी मेरे साथ में आई. मैं गया, उसको पकड़ा.
पकड़ने के बाद वो मुझे गाली देने लगा और बाकी की वहाँ पे जो औरतें थी उनको भी गाली देने लगा। वो ऊपर से उसने ड्रिंक करके रखा था, तो फिर मैंने उसको पकड़ के जब नीचे लेके गया, तब बाद में जो छोटी बच्ची थी उसमें से जिसने उसमें हाथ भी लगाया था, बैक टच भी किया था, वो लड़की के पेरेंट्स हैं। तो मैंने पेरेंट्स को बोला ऐसा ऐसा है। वो फिर 3-4 आदमी थे, मैंने सबको बोला ऐसा ऐसा है करके, बैक टच रेप करने का ट्राई कर रहा था वो। और वो एक नहीं था, 2 लोग थे। वो छोटी बच्ची ने बोला मुझे, एक एक्टिवा लेके रुका था साइड में, और ये वो बच्ची को बुला रहा था कि मेरे साथ में चलो, चॉकलेट देता हूँ, सब देता हूँ। तो जैसे ही मैंने उसको पकड़ा, वो दूसरा वाला था, वो दूसरा वाला भाग गया गाड़ी लेके। तो फिर मैंने जब इसको पकड़ा तो इसने मेरे को गाली दिया, मेरे को मारने को भी ट्राई किया। हम 2 लोग थे, मेरे को मारने को भी ट्राई किया, पत्थर था इसके हाथ में, मेरे को मारने को ट्राई किया। फिर जब मैंने इसका हाथ पैर बांध के रखा तो गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था मुझे, सब दे रहा था। फिर मैंने कॉल करके पेरेंट्स को जो भी था सबको बुलाया। बुलाने के बाद मैंने सीधा पुलिस कंप्लेंट किया, पुलिस को कॉल किया। 10 मिनट के बाद पुलिस आई, फिर न्यूज़ रिपोर्टर भी, सबको कॉल किया हमने, सब लोग आए। फिर बाकी के जहाँ पे वो लोग थे, ये सब सुन के उन्होंने उसको मारा, क्योंकि बच्चे थे छोटे छोटे, उस पर उसने हाथ डाला था, बैक टच किया था। और छोटे बच्चे थे, उसको यहाँ अंदर तक हाथ डाल दिया था उसने। छोटी बच्ची, एक 10 साल की बच्ची थी। कुट्टाळचा आदलो जिल्हा परिषदेचो वांगडी मारियानो रॉड्रिगीज अधिकृतपणान काँग्रेस पक्षात सामील जालो। हे कार्यावळीत अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचो सरचिटणीस माणिकराव ठाकरे आणि हेर फुडारी हजर आशिल्ले। या वेळार कुट्टाळे मतदारसंघात काँग्रेस बहुमतान जैतिवंत जातले असो विश्वास गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकारान उक्तायलो। तशेंच गोंयांत काँग्रेसीची 27 वयर सिटां येतली, पूण कमी जावची ना अशें ठामपणान माणिकराव ठाकरेन सांगलें। देश की जनता की, गोवा की जनता की भी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ कि जरूर आज वैसा माहौल बना हुआ है तो उसमें आप देखेंगे अगर 6 महीने के अंदर इस तरीके से हम अच्छे पोजीशन में, यहाँ पे जो 27 को चुनाव है तो 27 जगह ही कांग्रेस पार्टी के चुन के आएंगी, उससे ज्यादा आएंगे, कम नहीं आएंगी। इतना भाई आप विश्वास के लोगों के जो रुझान है, जो लोग चाहते हैं, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी तरीके से पोजिशन में काँग्रेस पार्टी आई है। सगळ्यान चड आभारी आमगे लोकांचो। लोक 5:30 येयलो, आतां 8:30 जायन गेली। लोक भायर येयलो, धाकली भुरगीं आहलो तेंचे बराबर। आनी हो लोक चड आमगेलो फकत सांकवाल विलेज पंचायतीचो वयलो आनी आमगे ते भायर वेलसांवच लोक येयलो आहा। हेच मिटिंगे भाशेन आमी आनी 3-4 मिटींग करतले, वेलसांव करतले, कांसार करतले आनी कुट्टाळ करतले सेपरेट। आनी तेंकाय रिस्पॉन्स तुमचो कितू येतो तो आमगे लोकांचो। आनी आमगे यूथ जे भाशेन बिल्लाचे आनी सांकवाडीचे उठोन भायर सरले न्हू, सो चड उपकारी हांव लोकांचो। कित्याक आमगेलें 90% पॉप्युलेशन भायलें, तरी समज आमी सांकवाल पंचायती समज लीड घेवपाक शकताय इंडिपेंडंट म्हणून, जाल्यार म्हाका दिसता काँग्रेसी बॅनराचेर सगळे एकठांय जाल्यार आमी इजिली आमगे गोल अचीव करूंक शकतले। ओके, आनी हेका लागून आमी पार्टीन तिकेट कोणाकूय दिवं, पूण आमी सगळे एकठांय रावन काम करतले। हांव जावं पिटर जावं सगळे जॉइन काँग्रेस पार्टी सगळे एकठांय करपाक सोदता, एकठांय गोंयकारांक मुखार काडपाक सोदता। वी वॉन्ट टू सेव गोवा फ्रॉम दिस इलिगल कन्स्ट्रक्शन चलता, आमचे इलिगल डेव्हलपमेंट चलता। आमी अगेन्स्ट जाय, वी वॉन्ट सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट। पूण जशे सायडीन बसून चोय प्रेस्टीज, इट इज कम्युनिटी लँड, उलोवपाक जायते आहा कितें चल्लां आमच्या गांवांत। आमच्या ही पार्टी, बीजेपी पार्टी कितें करता, हे सगळे स्टॉप करपा लागून हांव मागता आमगे एक चान्स दियाय, पुतूर काँग्रेस पार्टी निवडून हाडाय। काँग्रेस पार्टी जिखली, आमगे गोंय सी जातलें। थँक्यू। कडेन एक फोर्स आसा। 2017 ताणें काँग्रेस पक्षाचेर तिकेट इलेक्शन लढलेलो आनी तो हार्डली 400 मतांनी, 300-400 मतांनी तो हरलेलो। तो तेजे कडेन ह्या भागांत खुबशे लोक आसा, कारण तो तेंचे बरोबर आसता, खास करून जुवारीनगर आनी त्या बेल्टार। म्हाका दिसता तो जॉइन जाल्ल्यान काँग्रेसीचो सीट हो कन्फर्म जाल्लो आसा। बाकीचो जो पिटर आमगेलो ब्लॉक प्रेसिडेंट, बाकीचे सगळे जे लिडर आशिल्ले आमचे, ते सगळे लिडर आनी हो जर एक जालो, जेन्ना सगळ्यालो फोर्स एक केलो जाल्यार तेजो फायदो कुट्टाळे जातलो आनी बाकीच्या दाबोळे, वास्को आनी मार्मगोवा, जी मार्मगोवाची 4 सीट आसा, ते 4 सीटांचेर ताजो इम्पॅक्ट पडटलो। आनी आमचो जो टार्गेट आसा ह्या फावटी आमचो 4-0 करपाचो मार्मगोवा तालुकाक।
चारूय असेंब्ली सीट मी जिखपाचो आमचो टार्गेट आतां आमी दवरलेलो आसा. Today, I am sure we are going to win at least minimum 15 seats from South and 10 to 12 seats from North. So that way we are planning, and I am 100% sure कल अगर voting होता है तो 27 seats to the Congress party sure shot we are going to get. ताणें आमच्या पक्षान प्रवेश केलो म्हूण आनीक चड शाबासकी हांव दिता बाब पिटराक, कित्याक ताणें आमचो फाटल्या 4-4.5 वर्सां ब्लॉक बरे भाशेन आमचो काँग्रेसाचो ब्लॉक सांबाळ्ळो म्हूण. आनीक जेन्ना हे दोगूय आमच्या वरिश्ठ हांबे काँग्रेसीच्या म्हज्यान म्हणूंक येता की हे दोगूय एकठांय जावन हे फावटी म्हाका निश्चित म्हाका दिसता आमचे काँग्रेस पक्ष 100% 100 न्हू 110% आमचे पक्ष हे सीट निवडून येतले. आनी एकूच न्हू पूण हे मर्मुगांव तालुक्याचे 4 सिटां आहाय हे सगळे आमी एकठांय जावन 4 सिटां आमी बीजेपी कडल्यान आमी घेवन आमी आमचो सरकार घडटले. पर्यावरणाची राखण करपा खातीर एनडीझेडाक तेंको दियात अशें आवाहन आदलो मंत्री मिकी पाशेकोन केला. तशेंच आमदार वेंझी इगसान एनडीझेडाक कित्याक विरोध केलो असो प्रश्न पाशेकोन उपरासला. आमदार वेंझीचो एनडीझेडाक विरोध हो बिल्डरांच्या हिता खातीर काय कितें असो प्रश्न पाशेकोन उपरासला. पळय, आयज हें बंद जावपाक जाय म्हण सोबत गोंयांत बरो बोबा करता नाका. आमची इकोलॉजी आहा, आमचे एनवायरमेंट आहा, ते आमी सभाव उरला ते सभाव जाय म्हण लोक रस्त्यार येतात आनी आमचे सगळे दर्याक गोंयकारांची ही मागणी आहा. बट हांव सरप्रायज जालो आमचे भंडालेचे आमदार, तुम्ही पयले आसतले पयर भंडावली एक मिटींग जाली आनी मिटींगेक तेणी हांवें एक पोस्टर पयलो आनी आयज हांगासर हांव तुमच्या मध्यान दाखोवंक सोदता. हांगासर हांवें पोस्टर पयलो. हो पोस्टर कितें म्हणटा, ओपोज करपाक 39A आनी एनडीझेड आनी NDA. आता हे NDZ तूं ओपोज केलें नाका म्हणून, कित्याक पयर TCP मंत्र्यान सांगलां की ओपोज करता ते आपल्याक वॉट्सॅपाचेर मॅसेज धाडटा म्हणून आमच्या मतदारसंघात NDZ हाडिना म्हणून. आता NDZ आमकां जाय आमचे NDZ शेतां, आमचे दोगो जावं आमचे हे आहा ते तोडी आहा, सोलपेन आहा, जावं मॅंग्रोव्ज आहा, सँड्यून आहा, ह्यो सगळे सांबाळटले जाल्यार जाय. आता हो कित्याक ओपोज करता तो हांव चिंतूंक पडलेलो आहा. एका कोणे बिल्डरांनी तुम्ही पयले आसतले 2 दिसाक ह्या बाणावले मतदारसंघात जे एक्टिव्हिस्ट आहा बरे वागपी आमच्या गांवांत आमच्या मतदारसंघात कितें बरें जावचें म्हणून 2 दिसाक तिका कितें इलिगलिटी चलता ते लोकांचे नदरेक हाडटा. पूण म्हाजी मागणी आहा 2 पंचायत जे पत्रांचेर येयलेले आहा, जे नोटिफिकेशन येयलेले आहा, बाबा अमके सर्वे नंबर आहा ते NDZ म्हणटा आनीकूय घालपाच्या लोकांक दिसता थंयसर आपण मॅंग्रोव्ज आहा जावं सँड्यून आहा जावं शेतां आनीकूय उरलेली आहा. ती म्हजी मागणी ह्या लोकांनी ही शेतां हे मॅंग्रोव्ज आहा ते जावं सल्फेट आहा ते जावं कितें आहा तितले हे नो डेव्हलपमेंट झोनाक घालचे. कित्याक आमकां जाय उरलेले पिळगेकूय जाय, NDA जाय, हे सगळे आमचे नॅचरल कितें आहा तितले आमकां सांबाळपाक जाय. लंच टाइम न्यूज हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.
मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो